सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्विसपूर नेतना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. सर्विसपूर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती, तूं विसो घेवंक वेतोच, हांव तुजे पाटल्यान तुजे संस्थींतल्या तुज्याच रोगताचे एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें सिंहासन हांव सासणांक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुजें घराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणांक तोखता तसलें करतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ताची सोसोत तोखतली नितिकाळी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटलो. पिळगेचे पिळगेंत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केल्याय म्हूण हांव जाणां. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकूण करून दवरलाय. सबाब, ताची सोसोत तोखतली नितिकाळी. अशें तुवेंच सांगलें. हांवें विंचून काडला ताचे कोडे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी सोसोत सदांकाळ तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदा सांबाळटलो. जबाब, ताची सोसोत तोखतली नितिकाळी. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें घडप. सदांकाळ ताका म्हजें बरेंपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोठ तोखतलो. सबाब, ताची स्तुती तोखतली नितिकाळी. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, संवसार ताचे दायज जातले म्हूण आब्राहामाक आनी ताचे सोस्तीक केल्ली बासावणी समृद्धीक लागून न्हय, पूण भावार्थ उद्देशी येतल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटच बासावणी फुंक्या दिल्ले देणे जावचे खातीर आनी सगळे सोस्तीक म्हणजे समूट सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण आब्राहामा पोरी भावार्थ धरतात तांकांय ती खरीच मेळचे खातीर ती भावार्थाचेर थारायल्या. कित्याक तो आमा समेस्तांचो बापूय. अशें बरयलोलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणे ज्या देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नांत त्यो वस्तू आसोश्यो करता, त्या देवा मुखार आब्राहाम आमचो बापूय. तुजी सोसोत इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणे बरवंशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यान बरवंसो धरून ताणें अशें सोत मानलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच तें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें. सोम्याचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परा, तुज्या घरांत रावतात ती कितली बागी. दीस रात तुजी वाखाणी करतली. Alleluia.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जाकोबाक जल्मलोलो जुजे, मारयेचो पोती, हेका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जालें, पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेत जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्तीन सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मीवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाचे पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिचे कुसवेंत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव धरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताचे हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देखूनच ह्या ताच्या भावाटाक लागून अब्रामाक देवान आपणाक मानवलोलो केलो. नियाळाक आदार. आयज कातोलीक पवित्र सभा बागीवन जुजे आंकवार मारयेचो पोती दोबाज्यान परब समर्पिता. पयल्या वचपांत इस्रायल परजा दुसऱ्या देवांच्यो मुर्त्यो भायर मारतात आनी सर्वेस्पराचेर भावाट दवरता. तेन्ना साम्युएल इस्रायलांक एकठांय करता आनी तांचे पासत देवा लागीं विनंती करता. दुसऱ्या वाचपांत अब्रामाच्या उखंड भावाटाक लागून देवाक तो मानवता. आपल्या अडचणीच्या संकोश्टां आनी अस्कोतायेन भावाटाक थीर रावता. तो देवाक मानवता आनी ताका देण्यांनी भरता म्हूण सांगता. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूचो जल्म कसो जातलो हाची पुराय म्हायती मेळटा. त्याच बरोबर देव आपल्या दुता उदेशी आपली सोडवणीची येवजण जुजेक कळयता. ताची भिरांत पयसयता आपल्या पुताचो सांबाळणार बापूय जावंक आपयता. जुजे भावाट दवरता आनी मारयेक आपली पोतीन म्हूण स्विकारता. जुजेन देवदूताच्या सांगण्याचेर भावाट दवरलो म्हूण तो देवाक मानवलो आनी देवा मुखार तो व्हड जालो. तशेंच कातोलीक पवित्र सभेन ताका मानाचो जागो फावो केलो. जुजे भाशेन आमी जेजूची आनी पवित्र सभेचे शिकोण मांडून घेवया. भावाटाक थीर रावून देवाक मानवतोली जावया. तो आयज आमचो थाराव जावन दी. संकोटान आनी अस्कोतायेंत भावाटाक थीर रावन बापाक मानवतलो जावंक वावुरया.